मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसपूर 8 वड 18 ते 22. आपणा भोवतणी लोकांची केट पळोवन जेजून दोर्याचे पयले थोडी वचूंक लायले. एका धर्मशास्त्र्या लागीं सोरून ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं वेशी थंय, हांव तुजे फाटल्यान येतलों. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्याक दोली आसात आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्याक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पोताक आपली तकली तिकोवंक खंयसरूच सुवात ना. ताच्या शिसांतल्या आनीक एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावूं दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्ल्या ताणें आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूंक दी. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.